बापा आयज रात्री आमी तुका उतराक दिन वाजतात चोगली सुंदर मनशां जी आज संक्रांतीचे रात्री हांगा आयल्यांत तुजेर पातयेवन तुवें तांकां हात लावंक आनी हांव मागतां की तूं तांकां पावतलो आनी कोणूच मनीस हांगाचो आयलो तसो वेचो ना. उमेदीन वयर काडून पेकोवन सुटका दिवंक आनी सांडलोल्यांक सुरक्षीत दवरूंक जेजूच्या नांवान आमेन. आतां थोडो वेळ फाटीं तुमी आयकल्यात एके वस्तून गोवायकीत दिली ती इगोर्जेन वाडल्या उपरांत आनी इगोर्जेची चुकोवन आसली की ती आनी तिचो कुटुंब सदांच इगोर्जे वचो की हाचे फाटल्यान घारा बांद दारा फाटल्यान की एक पुरो गोंडोल आसली. हाचे कारान तिणें आपली देवा दिल्ली अस्मिताय सांडलेली. हांव सत मानता की जायते पावटी संवसारान जे आमी चलतात ते पळयतना आमी खरेपणी आमचे उर्बे भितर कितें चलता ते पळयतात फकत उर्बा आमच्यान पळोवंक जायना तितलेंच. आयज अस्मितायेची चोरी एक व्हडांतली व्हड वस्त. एक पावटी हांवें एक चलचित्र पळयलें जंय एक चेडवाची अस्मिताय चोरलेली आनी ताचें जिवीत एक भिरांकूल सोपन जावंक पावलेलें. ज्या मनशान ताची अस्मिताय चोरलेली ताची सगळीं बिलां एकठांय केली आनी ती ताका ताची रिणां फारीक करूंक तोजवीत कोत्ताली. जें ती नोको आसलें ताणें करूंक नासलेल्या वस्तूचे ताचेर आरोप घातलेलो जे परी दुस्मान लोकांचो फुडो कोत्ता. तो आमकां सगळो वेळ अपराधी थारायता. तो तोजवीत कोत्ता सगळो वेळ आमी चिंतूंक की आमी कितें फारीक करूंक जाय म्हूण फारीक करूंक बायबल आमकां सांगता जेजून फारीक केला म्हूण. गरज तुवें जाणो जावंक तूं कोण तें आनी गरज तुवें जाणो जावंक क्रिस्त सवे कोण तें तूं. गरज तुवें जाणो जावंक तुजी अस्मिताय खंय तान मेळोंक. ही अस्मितायेची चोरी येदें व्हडलें प्रश्न जाला की लोक आतां अस्मितायेची चोरी विशीं इन्शुरन्स घेता. पूण बरी खबर ती जेजू आमची इन्शुरन्स अस्मितायेचे चोरी विरुद्ध आत्मिकतायेची खबर कोत्ता. तर म्हाका खरेंच जाय आयज राती तुमी तुमचें कार्य चुकरूंक हें उतर आयज आपणाक कित्याक हांव सत मानता जायत्या लोकांक आपूण कोण ती जाणो जावंक बरें दिसता. ती संवसाराचो दबान आसतात तांचेर आदींच दबाव आसतात आनी जावंक जे दुसऱ्यांक जाय ती जाल्ली आनी केन्ना आमी तोजवीत करतात साबार लोकां परी जावंक आमी साबार भुमिका करूंक की आमी घुस्पवतात आमी कोण ती. म्हाका दिसता आमच्या समाजान एक असुरक्षपणाचें दुयेंस आसा आनी म्हाका दिसता सोयरी गोतींनी जायतेच प्रश्न उबे जातात म्हूण कित्याक लोक एकवटाक सत उलोवंक चलो ना देखून जायतींच फोटिंगपण आनी जायतेंच कुड्डीचे कामां आसात. लोक तोजवीत कोत्तात जी चिंता सगळ्यांक जाय तें करूंक आनी सोते देव तुका तुजे शिवाय आनी कोण जावंक आदार दिवचो ना. देव तुका केन्नाच तुजे शिवाय आनी कोण जावंक केन्नाच आदार दिवचो ना आनी ताका नाका तूं लोकांक मानता तसलो जावंक आमी लोकांक मानूंक जाय अशें न्हय. जायतो अंतर आसा सामान्य मनशाक मानता तसलें जावंक आनी लोकांक मानता तसलें जावंक आनी शेवटाक तुमकां सोत्या दिवंक तुजे ताबो दवरूंक कित्याक तूं चड वावुरता तांकां खोशी करूंक की त्या विशीं तूं खूब दुखी जाता आनी चडशें देवाकूय दुखी करूंक पावता. तुज्यान खरेंच तुका जाय तेन्ना लोकांक ना म्हणूं येता जेन्ना तर जर तूं नोकलोय क्रिस्ता सवे तूं कोण तें. कितलोसो लोक इगोर्जे वेतात आनी सगळे नेम आनी कायदे पालूंक तोजवीत कोत्तात पूण सोतें हें आपूण कोण तें तांकां आवडना. तांकां आपूण अपराधी दिसता आपूण दोशी दिसता. ती लॉज आनी बोगलांत खाला आनी संवसारांत आनी खंय तरी निंदा एकठायल्या तांतून जियेतात. आनी म्हज्यान सांगो येता इगोर्जे वेतोच आनी तुका आनीक 10 कायदे आनी 3 नवे ग्रांथ पालूंक पडटोच तुका गोंडोलींतली सुटका मेळपाक ना. गरज तुवें क्रिस्ताक वळखून शक्ती ताच्या पुनर्जीवनपणाची आनी तूं ताचे सवे कोण तें तुवें जाणो जावंक जाय. तुवें शिकोवंक जाय तुजी अस्मिताय ताचे सवे कितें ती वळखूंक. सर खंयचोच मनीस क्रिस्तान आसत तो एक नवी प्राणी एक आसल नवी रचना आसन एक आसलो नवो सैम खोल ताचे भितर पोन्न्यो वस्तू सोदतात. सगळ्यो वस्तू आसल नव्यो जातात. जोशवा 5 हातून जेन्ना जोशवा लोकांचो मुखेली जावन जेरिकोचो शार घेवंक सोदतालो पयलें देवान सांगलें आयज इजिप्टाची निंदा तुजे वेली काडली. तुजान जमीन प्राप्त करी नेजो तुजे वेली निंदा काडल्या बगोर. निंदा म्हणजे लॉज बोगलांत आनी एक नाकाम्या जावपाची भावना. थोडी वर्सां संवसारान चल्ल्या उपरांत सगळे थाय निंदा उठपण जाता पूण जेजू मेलो ती तुज्या वेली काडून उडोवंक.
तुका एक नवी प्राणी कशें जियोंक. आमी फकत त्या विशीं गायना गायल्यार पुरो न्हय, आमकां ताचो आनंद घेवंक जाय. आमकां जाय ताच्या जिवितांत सॉट जाल्लें. कोण पूण आमेन म्हणटलो. हांगा कोण पूण आसा जाका आपूण कोण तें कळोन खोशी भोगोंक जाय. आमेन. कोणूय जाका उपगोन आयल्या निंदा बघून अपराधी जावंक जशें ताका सगलो वेळ दुसऱ्या बरोबर तुलना करूंक सात्र करचें पडलां. बरें, म्हज्यान तुका सांगूं येता की म्हाका ते बाबतींत प्रश्न आसले आनी तांतली आतां मेकळी जाल्या. आनी देंवचा दुस्वास कोत्ता त्या मनशाचो जो कोण क्रिस्ता समय आपूण कोण तो विश्वासी मनाचो दुस्वास तो कोत्ता. देंवचार विश्वासी मनशाक भियेता आनी जेजू क्रिस्तान तुका विस्वास मेळटा. एफेसकारान एक आयज राती आमी थोडी भोव घ्रांत पळयतलीं, पूण म्हाका जाय तुमी खरेंच ताचेर मन दिवंक. एफेसकारांक 1:3-4 वर्स सुरू जाता. क्रिस्ता सवे आमचेर सर्गीचो आशिर्वाद सगळीं आत्मीक वरदां तो सुभामपणां देव वयत आसा. सगळीं म्हणटा, सगळीं मुनात क्रिस्ता सवे, सगळीं मुनात क्रिस्ता सवे. आतां तूं पळय, तुंय म्हणोंक ना गोडेक तो आमकां आशिर्वाद दीत, आशिर्वाद शकता. ताणें आमचेर आशिर्वाद दिला क्रिस्तान. पळय, गरज ना आमकां जेजून आमचे पासत कितें करूंक. आमी फकत ताणें केलां तें सोत मानूंक जाय. आनी आमी सोत मानूंक गरज की आतां तें आमचें म्हूण. जरी तुज्या जिवितांत तें आजून उत्पन्न जावंक ना जाल्यार गरज आमी सोत मानूंक की ह्या वेळार तें आमचें म्हूण. आत्मीकतायेन तें आमचें आनी आमी तें पळयतलें. जर आमी तें सोत मांदीत रावतलीं आनी देवाच्या उतराक पाल दितलीं. देवान तुजे पासत एक बरी येवजण दवरल्या. आनी कोणें न्हय, पूण देवान तुज्या पासत बरी येवजण दवरल्या आनी भुरग्यांकूय. देवाक जाय तुका येस मेलोंक, ताका जाय तुका बरें दिसलेलें, ताका जाय तुवें उदरगत केल्ली. बायबल म्हणटा तूं तोकली शेपडी न्हय वयर आनी न्हय खाला, की तुज्यान रीण दिवंक जाता पूण काडूंक गरज आसची ना. हें कशें? पूण तूं हें जाणूय, तुवें तें सोत मानूंक जाय. तुवें जेजू बरोबर सायमत रावंक शिकोंक जाय. आमोस 3 वर्स. दोगांचे कशी एकवटान चलोंक जाता. सो ताचे मदें कोबलात ना तर आनी तुवें सोत मानूंक जाय उतर कितें म्हणटा तें. आनी सगळें म्हूण पयलें देवाचेर उतर उबारूंक शिकोंक जाय. न्हय तूं चिंता तें, संवसार चिंता तें. आमी देवाचें उतर उबारूंक शिकोंक जाय. तर बायबल जर म्हणटा की म्हजे सुभान आशिर्वाद आसात जाल्यार हांव म्हणटलीं म्हाका सुभा आशिर्वादान भरलां. आतां तुमी वो वाक्य पळयतले, क्रिस्तान ताचें सोवें क्रिस्तान. आयज राती तें जायते पावटी उचारलां. क्रिस्ता सवे कोण कसो पावोंक जाता? एकदम सोंपें. ज्या वेळार तूं खरेंच जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेता, ज्या वेळार तूं ताका सोत मानता, ज्या वेळार तूं सोत मानता तो तुज्या पातका खातीर मेलो म्हूण की तुवें रीण फारीक केलां, ती तुका बोगसोणें मेळलां की तूं धुवन साप जाला आनी तो तुजे पासत एक जागो कोत्ता म्हूण सासणाच्या सासणाक स्वर्गार. ज्या वेळार तूं हें सोत मानता, बायबल म्हणटा की तूं ताचें सोवें आसा म्हूण आनी तो तुजें सोवें आसा. तूं जाताय गोर देवाचें. हांव नकलो कितले फावटी आमी हें आयकोंक जाय आनी शेकी ताचे बदल उमेदीन बरोंक. तूं मंदीर देवाचें, घोर देवाचें. तो तुजे थंय रावता आनी तो तुका सोत्या दिता करूंक. तुका जाय तें ह्या संवसारान तुका करूंक जाता. म्हज्यान क्रिस्ता वरवीं सगल्यो वस्तू करूं येता ताच्या बोलान. आमेन. क्रिस्ता सवे तुका आशिर्वाद दिला सगळ्या आत्मीक वरदानान, पवित्र आत्म्याच्या सर्गीच्या आशिर्वादान. वर्स 4. तरी ताच्या मोगान ताणें आमकां विचल्यान. वाव, हांव चड खोशी तो म्हजेर बेजार जावंक ना म्हूण. ताका आनी कोण मेळोंक ना देखून. त्यो मुद्दम करून तुज्या फाटल्यान येता. अजाप. आनी तूं जाणूय, ताची वागणूक अजाप जायना. देव तुजी सगळी खबर जाणो आसलो, सगळें जें तूं कोत्तलो आसलो, सगळ्यो मूर्ख वस्तू ज्यो तूं म्हणत आसतो, सगळ्यो चुकी ज्यो तूं करपाचो, आनी ताणें बऱ्यो त्यो वस्तू पळयल्यात तुका त्यो करूंक सहयोग मेळच्या आदीं. ताणें जेरेमायासाक कितें म्हणलें जेन्ना तो तुजवीत करी ताचेर वावरूंक? हांवें तुका कुसव्यांत रोचला आनी तुज्या मायच्या कुसव्यान तुका रोचच्या आदीं हांव तुका वखतलें आनी तुजो म्हजो विंचून काडला म्हूण मानून घेतला. तो हे देवाची वस्त. देव विंचून काडटा आनी देव उजार कोत्ता आनी आमकां तें फावो म्हूण तो करिना. तो तें कोत्ता कित्याक तो मोगाल आनी तो दयाल
आनी खोशे पोरी ताचे येवजणेन ताका दिसता ताच्यान आमचें कितें करूं येता म्हूण. कोण पूण ह्या विशीं आयज रात्री उमेदीन बसतलो. म्हाका हांसोंक येता पळयतोच देवान जोमे एकठांय केले मिनिस्ट्रीन उजार करच्याक. खरेंच हें सोपूच हांसपाचें दिसता. डिलिरियस वो जोमो आमच्या वांगडा चडसो प्रवास करता आनी ते आमचे सांगाता पाटल्या कॉन्फरन्सान आसले आनी मार्टिन स्मिथ मुकी गावपी उक्तान सांगता तो संगीत नापास जालो. चेडू म्हजे वांगडा आसा ते सगळे पावटी म्हजे केस कोत्ता आनी रिपोर्ट कार्डान टिचरीन बरोवलें तें आसतना लागते डेब्राक कातोर वापरतना प्रश्न आसा. हांव इंग्लिशीन नापास जावंक मातशीच चुकली. म्हाका संख्य क्रियापद सोजमोन आसलें तें कितें तें म्हाका पडोंक ना. हांव परवा करिना तें संख्या क्रियापद वो क्रिया विशेशण वो कितेंय जावं हांव सारकें म्हणटा वो ना. म्हाका फकत उलोवंक जाय. म्हाका दिसता डी मेवतली म्हूण पूण हांव पास जाली. आनी तो हांगा हरशे आसात आनी जागो उपट भरला. हांगा एकलो आसा मागण्याचो मुखेली जो संगीतान नापास जालो आनी एक वस्तोरी इंग्रजीन नापास. हे एक अजाप. कोण पूण अजाप म्हणटलो. अजाप दिसता जेन्ना देवाची उर्बा आमचेर येतोच तो आमकां आत्वीच भाशेन धाडलो आनी वस्तोरी कोत्ता आनी आपले मोहिमेक आमकां उजार कोत्ता. आयज सगळें म्हटल्या ते पोरी सगल्याकीन चड आमकां आडकोल हाडपी जावन आसा गोरवीकाय. जेन्ना आमी चिंतूंक लागतात की तें देव न्हय म्हूण पूण आमी फावो वो जेन्ना देव आमकां उजार कोत्ता आमचे वरवीं आमकां महान वस्तू कोत्ता आमी वडवीकायेन बोत्तात आनी आमचे पोरी दुसऱ्यांची कोरी नेजो तांकां की कोत्तात. देवान तुका मुद्दम विचून काडला. ताणें तुका विचला. तशें ताणें आमकां विचल्यांत ताच्या मोगान आपल्या पासत कशें क्रिस्ता वरवीं मुनाट क्रिस्ता वरवीं. संवसाराच्या सुरवाते आदीं आमी पवित्र जावच्याक पवित्र आनी ताचे पासत कुशीन आनी खोट नासलोले ताचे मुखार निंदा पासून नासतना ताचे मुखार मोगान. आतां पोले हे आमी सोजमना तोर घुसपा गोंडोल सांपडटलीं. पोले खरेपणी क्रिस्ता सवे आमी ह्या सगळ्या वस्तूंनी हाजीर आसात. क्रिस्ता वरवीं तो आमकां खोट नासलोले पळयता. देव तुजे भितर तुका पोलेना तो तुका क्रिस्ता सवे पळयता. देखून जेजूच्या नांवान आमी मागणें कोत्तूस पूर्णतायेन बायबल सांगता आमी देव बापा फुडें सगळें जेजू आसा तें मुखार घालतात. जेन्ना तूं मागणें कोत्ता तूं देवा मुखार तुजेंच प्रदर्शन करिना. आयज राती हांवें तुजे पासून मागणें कोत्तोस हांवें तुजे विशीं चिंतलां. हांवें मागणें करूंक ना सोत मानिना देव म्हजे मागणेक जबाब दितलो म्हूण. देखून हांवें म्हटलां हांव सोत मानता. आयज राती आमी मागणें कोत्तोस आमी सादारण मागणें कोत्तेलीं लोकांक पेकोनी मेवतली तांकां सोडवून मेवतली आनी हांव सोत मानता ताचे दुडवांचे तांकीन तांकां येस मेवतलो. आनी हांव सोत मानिना की ती बरी मनीस म्हूण हांव जी व्हड मागणी कोत्ता पूण जेजूच्या नांवान म्हाका पुरो विस्वास आसा जेजूच्या नांवान की हांवें तें नांव वापरतोच स्वर्गा संवसारांनी संवसारा खाल तोर एकल्यान मान बागूंक जाय. की आमची खबर न्हय आमचें कितें करूं येता केलां करूंक जातलें ताचे विशीं न्हय. तें क्रिस्ता सवें आसप आनी जाणो जावंक ताचो अर्थ कितें. आनी म्हाका दिसता आमकां आनीक थोडे प्रकाशवणीची गरज जाणो जावंक क्रिस्ता सवें आमी कोण ती जाणो जावंक. सगळीं म्हणत क्रिस्ता सवें तर तें उगडास तर ताचे सवें तो तुका गुन्यांव नासलेले पळयता. पवित्र आनी देवाची रोचना. तुवें एक प्रामाणीक व्यक्ती तुजा न्हय. क्रिस्ता सवें तुवें खरेंच उमेदीन आसन गरज. वर्स 7 एफेसकारांक 1:7 ताचे सवें ताच्या रोगतान आमकां आतां मेकली सोडवून आमची पातकान बोगसिलें आमच्यो चुकी आनी वायट करण्यो ओ म्हज्या देवा आमकां सोडवून मेवला आनी पातकान बोगसिलां ओ म्हज्या देवा. तुमी म्हाका आयकोंक ना. ताचे सवें आमकां सोडवून मेवली आमकां दुस्मानाच्या हातांतली परत हाडली. आमी देवाची देवचाराक आमचें पडोंक ना. जेन्ना तो सुरवात करता तूं कितें न्हय तें सांगोंक तूं म्हूण देव बरें करूं
तातूंत म्हाका देवा थंय आनीक उमेद दिता आनी तो म्हाका आसा आनी स्विकार करून म्हजो मोग कोत्ता म्हूण. ताच्या रोगतान आतां आमकां मेवली सोडवून आमची पातकां आमच्यो चुकी वायट करण्यो बोगसून गेल्यो आमकां ते फावो ना म्हूण पूण ताचे महान उपकाराच्यो दौलती आनी उदारपणांनी तें आमकां मेवलां. वर्स 11 ताचे सोवें आमकां दवरलेल्या दायजाचो आमकां हेदेरपण मेवलां भागाचो तूं जेजू क्रिस्ता सांगाता जोड हेदेरी. आयज रात्री ग्रांतांनी हांव तुमकां दाखयतली सादेपणी म्हणटा की सगळे बापा कडच्यान जेजूक मेवलां. तो पवित्र आत्म्याक धाडटलो तुज्या जिवितान एक सारको एक पावलान ते तुमकां फावो करूंक सगळें जे जेजून आपल्या कोश्टा मरणांत जोडलें जें तुका देवान दिलां तूं ताचो हेरदेरी क्रिस्ता सोवें. स्वताचेर वायट उलोवन चलो नाका. वायट वस्तू म्हणून तोकली खाला घालून स्वताक चुचुरे करून निराशी आनी दुखी जावन दुसऱ्या थंय सात्र आनी तुलना करून आनी भोंवो नाका. गरज तुवें तकली उबारूंक आनी बुजा पाटी उडोवंक आनी गरज तुवें जाणो जावंक की तूं घर देवाचें की ताणें तुजे पासत बरी येवजण दवरल्या. इफेनांतलो खंयचो जेवणचारान ताका उडोवन कोडूंक जायना. तूं जाणो जाल्यार देवा सोवें कोण तें ताचे सोवें. आतां म्हाका ताचे सोवें हाचेर वचोन घालपाचें पडटा कित्याक हातून तुजेर कांय ना. जेन्ना आमी म्हणटात आमी देवाचे प्रामाणीकपणाचे म्हूण आमी क्रिस्ता सोवें हें जोडूंकूच जाय. म्हणजे आमचे भितर आमी एक गोंडोल जशें ते अस्तरेन तूं जाणो हांगा टेनेसी म्हटलें तें हांव एक व्हडलो गोंडोल आसली. बरें आमी सोकलाकच म्हणटा म्हणजे हांव तिंबाकतू पासून वचून तें म्हणटली. सोतें ताचे विने आमी कांयच न्हय. जेजून मुला म्हजे बोगोर तुज्यान कांयच कोरी नेजो कांयच ना. आमकां मोल ना किंमत ना. आमी आमच्यो त्यो बऱ्यो घडण्यो आमकां स्वर्गार एक सुवात दवरूंक शकच्यो ना. आमच्यान जोडी नेजो आमकां फावो न्हय. आमच्यान देवाच्या पवित्रपणा मेलच्याक कांयच करूंक जायना. पूण आमच्यान क्रिस्ता सोवें आसचो येता ताचेरूच पातयेवन सगळीं म्हणत जेजू सोवें. म्हाका दिसता आयज रात्री हांगा लोक आसा जांकां केन्नाच प्रकाशवणी जावंक ना. आनी हांव जाणा टीव्हीचेर साबा लोक पळयता की तुमी निराशे आनी दुखी आसात. तुमकां शांती ना, तुमकां आनंद ना. तुका दिसता तुवें देवाक सहयोग दिलो म्हूण पूण खरेपणी तुवें देवाक सहयोग दिवंक ना. तुवें धर्माचो सहयोग दिला आनी जेजूक मरोंक ना. तुका एक धर्म दिवच्याक तो मेलो तुका देवा थंय सोयरीगो दिवच्याक जेजू उदेशी. हे फकत सोयरीगोतेचेर आपलां. आमेन. देव तुजो मोग कोत्ता आनी हें तुज्या आत्म्याक पेकोवचें तेल आसा. तुज्या जिविताक सगळें तुटलां तें पेकयता आनी तो मोग देवाचो आनी केदींच बंद जावपाक ना. आनी तो तुजो मोग कोत्ता कारण नासतना तुवें फावो न्हय आनी तुज्यान कांयच करी नेजो ताचो मोग तुजे थंय बंद करूं. खोंट भोगता साबार जाणांक तो मेलो ना म्हणटोच तांकां कसोच फायदो ना. कित्याक सोत तें हें तूं सोत मानिना. आयज राती तूं कितें आयकोता तें जाल्यार तूं सोत जाल्यार तें विकतें घेवंक फारीक केल्यार तुका तें सोत जावचें ना. तें सोत पूण तुका ताचो अनुभव मेळ्ळो ना कित्याक तूं तें सोत मानिना. सगळें जें आमकां देवा कडच्यान मेवता तें आमकां भावार्थानूच येता. सोत मानून बायबल सांगता तें. बायबल म्हणटा ह्या संवसाराचे वंडोवणीचो जायनाका पूण तुजें सगळें मन मुदार करून बदलप हाड. ह्या वेळार हांव आदार दिता तुजें मन मुदार करूंक. हांव हेंच तुमकां वेगवेगळ्या भासांनी म्हणटली फुडल्या 40 मिनीट प्रवचनाचे आसात तांचे. आनी तूं तें मन मुदार करूंक तुज्या मनांत किल्ले बांदूंक सोयतान इतलो तेंप वावुरला तें मुद्दम हाडूंक. आनी तुमी जायतीं जाणां घरा वचोन हाचे बद्दल परत आनी परत चिंतेली. क्रिस्ता सोवें म्हूण तुमी परत चिंतेली. क्रिस्ता सोवें शक्य आसा? म्हाका मोल आनी किंमत आसोंक शक्य आसा? हांव तशींच देव म्हाका मानून घेता आनी म्हजो मोग कोत्ता हें शक्य आसा? आनी जेन्ना तूं सोत मानता सगळें काबार जाता पूण बोबाल जायना. परत वर्स 11 ताचे सोवें तुका दवरलेल्या दायजांचो आनी भागाचो तुका हेरपण मेळटा. कित्याक आमकां आदींच नेमल्यात
विचून आदींच काढल्यात ताचे गोडजे परमोने सो सगळो करता आपले बुद्धी आनी खोशे परमोने. म्हाका तुका सांगूंक जाय की आमी चिंता ताचे परस जायते ओगलेच देवाक अधिकार आसा. बायबल म्हणटा तो सगळे आपल्या खोशे परमोने कोत्ता, आपले खोशे परमोने. वर्स 13-14 ताचे सोवे सगळीं म्हणत ताचे सोवे ताचे सोवे तुवें स्वताचेर उतर आयकला, खुशाल खबर तुज्या सोडवणेची आनी तुवें ताचेर विस्वास दवरून सोत मानला. आतां म्हाका उमेद आयल्या आमकां आदींच भासायलेलो पवित्र आत्म्यान मागल्यान. हालेलुया. तुजेर शिक्को आसा जो म्हाका दिसती पडना आनी तुकाय तो दिसना, पूण हांव तुका सांगता देंवचाराक तो दिसता आनी ताचेर आसा हो जागो देवाचो. हात लाय नाका. पवित्र आत्म्यान बंद केला म्हणजे सांबाळून दवरलेलो. संवसाराच्या वायटाचेर आमचेर हात घालून येजो, कित्याक पवित्र आत्म्यान आमकां मागून बंद केल्या शेवटाच्या जोट्टेच्या दिसाक. बरें तर वर्स 14 हातून आनीकय सांगता, म्हाका ह्या आवडटा. बसायलेलो पवित्र आत्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. हे सगळे खात्री आनी सांबाळ पुरावो घेवन येता. खात्री दिल्यार जर कितें जायना शे दिसत तर म्हज्यान म्हणून येता, 1 मिनीट राव देंवचारा, पवित्र आत्म्यान म्हाका खात्री दिल्या की म्हज्या जिवितान तो हाचो फुडो कोत्ता म्हूण. कित्याक तुमी जाणा देंवचार म्हणटलो तुजी सोडवण जाल्या परी ना. म्हाका दिसना देव तुज्या गरजांक पावतलो म्हूण तुज्या दुडवांचे तांतीक पळय. हे पेकोनीची गजाल म्हाका सांगू नाका. तूं जाणय तुका दिसता. म्हाका त्या उपकाराची खबर सांगू नाका. तुजे सोवे कांयच बरें जायना. देव तुजो मोग कोत्ता जाल्यार जिवितान गोंडोल कित्याक? आनी तेन्ना गरज तुवें तुजी बायबल भायर काडून म्हणून पळय म्हाका ह्या वेळार खात्री दिली. एफेसकारांक 1:13 पवित्र आत्म्यान म्हाका बंद केला. वर्स 14 पवित्र आत्म्यान म्हज्या खोतलेपणाची खात्री दिल्या, म्हजी सोडवणीची ताणें खात्री दिल्या. आनी फकत आजुनी म्हाका ती दिसना म्हूण हाचो अर्थ न्हय तें जावचें ना म्हूण पागाराचो दीस येता. आमेन. आमचें मोल, आमची किंमत, आमचो हेतू आमकां खंय मेळटा? संवसाराचे वाटेन न्हय. रोमकारांक 12:2 एक ग्रान जो जायतोच इगोर्जेन आमी उजार कोत्तात, पूण तो चड म्हत्वाचो. ह्या संवसाराचे वंडोवणायन फसो नाका, तांचे परी चिंती नाका, वागो नाका, पूण तुज्या मनान मुदार कर. एक नवो प्राणी जा, नवो प्राणी संवसाराचे मोल आनी किंमत, उंच स्थिती, धोनीपण, नांव, उंच शिकप, नांवा फाटल्यान व्हडलो तोकटो घालप, सांगोंक तुका कितलो डिग्री मेळतात पळय त्यो. तुमी जाणो जेरून हांव शिकपाचे विरुद्ध ना. म्हाका दिसता ते चड बरें आनी बऱ्या कारणाक लागून थोडें मेवल्यार मान मेवोंक शकता. डिग्री आसल्यो म्हूण कांय वायट ना, म्हणजे तुवें खूब मेहनत केल्या, पूण म्हाका सांगूंक जाय तुका हेरा परस बरी करिना. आनी जायतोच लोक आसा जांकां तें मेलोंक सोग नासलो कसल्याय पूण कारणांक. तांचे कडेन दुडू नासले, तांची वागप बरें ना, घोडयेक ते तितले हुशार नासले, आनी हांतून कांय ना. आमेन. कित्याक देव ओस्खोत आनी मूर्ख वस्तू संवसारांतले उजार कोत्ता मुद्दम करून बुद्धीवंताचो फुडो करूंक. आनी केन्नाय कांय लोक इतलो हुशार आसा देवाच्यान तांकां उजार करिनेचो, कित्याक तांच्या ल्हान भुरग्या परी जावंक जायना म्हूण फकत सोत मानूंक. आमेन. नांवा बदल चड मिसळ जायना अजाप दिसता. तूं लोक गेले सुवाते लोक जाणो जावंक सोदता तुका कशें पाचारते तें, तुका वळख कशी दिवची ती. मानेस बिशप बोईन येते आनी कितें तूं म्हणटाय? हांव म्हणटा जॉयस. देवाचें उतर आमकां शिकयता एफेसकारांक 1:4 हातून की देवान आमकां आपल्या पासत जावच्याक विचून काडल्यात. ते कितले महान आनी बुजवणीचे ताचेर नियाल कर. तूं खेरीत आसा आनी देवान तुका खिरीत येवजोन दवरल्या. क्रिस्ता सवें आसप हाचे परस व्हडली आश्मिताय ना.
तुझा न्हय म्हाका गमला की जायत्या लोकांची अस्मिताय चोरल्या म्हूण ती खरेंच नकळो तापून कोणती आनी गोडेक ती स्वताक दुसऱ्या बरोबर तुलना आनी साद्र करून फोटो येतात आनी तूं क्रिस्ता सवय कोणतें जाणो जावं कितलें बरें. देव बरें करूं क्रिस्ता सवय तुमकां एक बरो दीस मेळचो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.